मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. तुजे पोरजेक पोरी घेवन सोरवाक व्हर. ही पोरसां तुज्या दायजाचो हिंड. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोरभोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती करताली तशें आतांय तिका भाशणांत आनी गिलियादांत चोरवाक वचून दी. इजिप्टांतलो भायर सोरलाय तेन्ना तुवें केल्लें तशें आतांय आमकां विस्मिता पळोवंक निर्मी. तुजी असलो देव आनी खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय. पोटांत राग दवरिनाय, पूण दया करपान संतुसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमची गुन्यांव पांयां तळा मोसटून तांची पूड कर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे कोरीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मांगा सुपोत दिलोय, ताचे प्रमाणे जाकोबाक तुज्या विस्वाशीपण कोडीत कर आनी आब्राहामाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतर हें. देवाचे बरे उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. म्हणया, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देसाचेर सर्वेस्परा तुजी कोनवाळायची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या जाकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडवून परतून हाडलीं. तुजे पोरजेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिची सगळीं पातकां लिपोवनाच केलीं. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालोय तो थंड जालोय. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारोका, नव्यान आमकां सोडवून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागाबोरीत उच आसतलोय सदांकाल. पिणकेचे पिणकेन तापोनूच रावतलोय. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जिवन करचो नाय दोनया. तुजे पोरजेक आनीक तुजे सवें संतोश दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. जबाब, तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सोरलीं आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदतालीं. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजू अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण? म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, हीं आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापायची खोशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ जेजूच्या मुनियारी वावरांत जायत्यांनी बोव करून ताचे लागशिल्ल्यांनी ताका समजूंक ना. सांत मार्कू आमकां सांगता ताची सोयरी ताका धरून हाडूंक भायर सरली, कित्याक ताची मोत फिरल्या अशें ती म्हणटाली. आयच्या काळार जेजू भाशेन जावंक आनी जेजूच्या वावरा पासत वावुरतात तांकां जायतीं जाणां भारायतात. जेजूकूय परजेन भायर आयलो, पूण ताणें बरो वावर सोडून दिवंक ना. आपल्या घरच्यांक ताणें भारावंक ना. बोगोर सगल्यांक जेजून आपल्या कुटुंबाची वांगडी केली. जी कोण स्वर्गार आसत्या आपल्या बापाची कुशी करतात तितली आपलो भाव, आपली भयण आनी आपली आवय म्हूण जेजून परगटले. देवाची कुशी करप आनी देवाक जाय तेंच करप जावन आसा व्हडांतलें व्हड देणें, जाचे उद्देशी आमी देवा मुखार मानवलेलीं जाता आनी सुर्गी राज जोडून घेता. आयच्या पयले वाचपांत मिका प्रवादी देवाची बोगसोणें मागूंक विनोती करता. चूक वळखून घेवन देवा मुखार खालती जावन जिविताचे बदलणेक आनी राजी आसता तेन्ना देवा मुखार आमी महान जाता.